नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जेडीएस उमेदवार चैत्रा कोठारकर हेमका महिला संघटनेचा सपोर्ट. बरेच कार्यकर्ते जेडीएस पक्षात प्रवेश. कारवार जिल्हा विधानसभा निवडणुकीक कारवार अंकोला क्षेत्रात नामपत्र दाखल केल्यापैकी स्वतंत्र पक्षातर्फे नामपत्र दाखल केले म्हटल्यार दिलीप कोठारकर हे एक. पण हेमी योग्य त्या अवधीत नामपत्र फाटी गेले. नामपत्र भरच पयली तेमका काही महिला संघा वतीन सपोर्ट करचो म्हण कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमामार्फत आपलो तेको सुचयलो आणि नंतर दिलीप कोठारकर हेमी उमेदवारी अर्ज भरिलो. पण तेणी कोणाकच न सांगता आपलो अर्ज फाटी गेलो आणि आपल्या स्वार्थासाठी काँग्रेस पक्षात सामील झालो असो या महिलान प्रसार माध्यमामुखार आरोप केलो. रुपाली नाईक आणि श्री सतीश सैल हेमी दोघी माजी आमदार आसात. कारवार अंकोला क्षेत्राक आमदार म्हणून नवीन चेहरो जाय म्हूण सगळ्या महिलाले मत आसा. चैत्रा कोठारकर ही सुद्धा बरी समाजसेवी करणारी आसा. जिल्हा पंचायत स्थायी समितीची माजी अध्यक्ष असून राजकारणाचे डावपेच तेमगेले हाताळलेलो विषय असून तेमी आणि सगळे महिलांन चैत्रा कोठारकर हेमका सपोर्ट करचो म्हण आम्ही सगळे जेडीएस पक्षात सामील जालात. इतलेच न्ही तर चैत्रा कोठारकराक कारवार अंकोला क्षेत्रातल्या निवड हारतलेत अशे आत्मविश्वासान आपलो विचार व्यक्त केलो. हेजेन जेडीएस उमेदवार चैत्रा कोठारकर हेमका नव चैतन्याचे मताशीर्वाद मेळटले हेच खरे. आता न्यू कॅन्डिडेट म्हळ्यार चैत्रा कोठारकर बी आसा. न्यू कॅन्डिडेट न्यू चेहरा म्हाका कितें दिसता ताका सपोर्ट करचो म्हण. काल हांव शेरपडे जालें जेडीएसाच्यान. शेरपडे जावन हांव प्रेस मीट करत आसा चैत्रा कोठारकराले की चैत्रा कोठारकर एक न्यू कॅन्डिडेट जावन आसा, न्यू चेहरा जावन आसा. कारवार टू अंकोला थंय येवचे येतलीच म्हूण म्हाका गॅरंटी आसा. म्हाका ताका सपोर्ट करूं जाय म्हूण काल शेरपडे जावन कारवार टू अंकोला लोकांक हांव सांगता मॅडम आमगेली बरी आसा, ताका गुण बरें आसा. ती दारात गेल्ल्या लोकांक कोणाकूय अशी हे शिकना बरी करून उलयता वागता. दारात गेली ती भायर येता, ती भायर येवन लोकांक नमस्कार घेवन भितर घरा व्हरता. तशें म्हूण ती सगळ्या लोकांक जाय. आमकां कारवार टू अंकोला लोकांक जाय. म्हाका जावन गेले लोक आतां एमएलए नाका. 13च्या 18 म्हळ्यार सतीश सैल आशिल्लो तो म्हाका नाका कारवार. 18च्या 23 म्हळ्यार रुपाली नायक आशिल्ली ती म्हाका आतां परत नाका. म्हाका जाय म्हणून चैत्रा कोठारकर कारवार भितर आनी आमकां सगळ्या महिला संघटनेच्या मेंबरांक जाय चैत्रा कोठारकर. कारवार टू अंकोलची लोकांक हेच आसा की कितें येवं जाय म्हणून जावन गेले लोकांक परत नाका. आनी न्यू कॅन्डिडेट हाडूं सोदता कारवार टू अंकोला भितर आशिल्ले दिलीप कोठारकर आज मुसकुडी गेम खेळप. म्हाका दिलीप कोठारकराले भंय आसा म्हाका दिलीप कोठारकराले कित्याक म्हाका फॉलो करता म्हण. एक गरीब घराण्याचो भुरगो आपूण बॅचलर म्हण सांगू तेणी म्हाका रायट घराण्याचो म्हण सांगू तेणी म्हाका म्हण हांव ताका एक प्रेस मीट दिलें आनी बेंबल दिलें हांवें. म्हाका खबर ना हेजे मुखार हांव गरीबाक कोणाकूय प्रेस मीट करपी बेंबल दिना. हांव मुखार वचून तुमी एक एमएलए इलेक्शनाक कॅन्डिडेट म्हूण राव म्हण हेज्या मुखार भितर म्हाका खबर आसा चैत्रा कोठारकर आमगेली कारवार टू अंकोला सगळे लोकांले कल्याण करता म्हणून. जिल्हा पंचायतीत बसून ती बीन जाल्ली आशिल्ली. तेगेले स्थायी समितीत ती प्रेसिडेंट जाल्ली आशिल्ली चैत्रा कोठारकर म्हूण म्हाका तेगेले वयता थंय येता थंय सगळे लोक तेगेलेच उलयता आसा. न्यू कॅन्डिडेट 3 लोकां भितर आतां कॉम्पिटिशन करत आसा. जेडीएसा भितर चैत्रा कोठारकर, बीजेपी भितर रुपाली नायक आनी काँग्रेसा भितर सतीश सैल. हे दोगूय लोक जावन गेले एमएलए. हे परत कारवार टू अंकोला नाका तेमी दोगूय जाण. आमकां जाय चैत्रा कोठारकर कारवार टू अंकोला लोकांक. तशें म्हूण हांव आज प्रेस मीट करून गेले 4 उतरां सांगूंक म्हूण येयल्ली आसा. हे दिलीपान सगळे पयशा खातीर नाटक केल्ले. हे खेळ करतलो तेणी. तिन्नर तेगेले हांव सगळे सोदून काडून गेल्या. तिन्नर कळ्ळें म्हाका तेगेले तो पयशा खातीर बशीन म्हूण तो गरीब घराण्याचो. तेगेले पयला कॅरेक्टर कांयच बरना. तेणी तुमकां मिटींग केली. ह्या प्रेस मिटाक वचून ती म्हाका चीट करून लायली तेणी. फटीच तो आज ताका हांव हे सगळे पत्रिका भवनात बसून हे सगळे सांगत आसा की तेगेले हितून भितर आनी म्हागेले हितून भितर न्ही तो म्हाका फॉलो करत आसा. पूण म्हाका तेची गरज ना. गरीबाची म्हाका तेची गरजच ना. म्हाका मॅडमाची गरज ना. आमगेल्या महिला संघटनेच्या मेंबराक मॅडमाक गरज आसा. आज ती आमगे कारवार टू अंकोला येवंकूच जाय. 200 LPD सोलार वॉटर हीटर जीएसटी आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी आशिले सोलार वॉटर हीटर. किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र.
आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका सदाशिवगड कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम, ETZ MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रीड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. बीजेपी पक्षाच्या कार्यकर्त्याविरुद्ध अपप्रचार. RSS हे सच्चा बीजेपी पक्षाचे. कारवार. येऊच्या विधानसभा निवडणूक प्रचाराची आपापल्या पक्षावतीन जिल्ह्यात जोरदार तयारी चालला. कारवारचे काही बीजेपी कार्यकर्ते आज कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रेसमीट करून आपले मनोगत व्यक्त केले की काही जण आरोप करतात की बीजेपीचे कार्यकर्ते पक्ष प्रचार करत नसताना तटस्थ असतात पण ते सांगले की आम्ही RSS कार्यकर्ते केन्नाच बीजेपी पक्ष सोडणं दुसऱ्या पक्षात सामील जायनात जाल्यार काही विघ्न संतोषी लोक बीजेपी बद्दल अपप्रचार करून लोकांनी दिशाभूल करची प्रयत्न करतात पण सत्य कितें हे लोकांक कळटा. आम्ही सगळेच बीजेपी पक्षाचे असे स्पष्ट प्रसार माध्यमांमार्फत सार्वजनिकांत तेमी कळयले. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಬಂದವರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಬಂದಂತವರು ನಾವೇನಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ. ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. कारवार 80 घाटार वळणाचेर कंटेनर पलटी, रस्तो ब्लॉक. कारवारच्या 80 घाटार आज दनपारा 12च्या आसपास कदरा ते बेळगाव वयतना कदराच्या दुसऱ्या वळणाचेर एक कंटेनर पलटी पडिल्ल्यान बरोच वेळ रस्त्यार दोन्ही बाजून वाहनां अडकून पडली. वळणाचेर संपूर्ण रस्त्यार हे कंटेनर आड पडिल्ले. महाराष्ट्र राज्य नोंदणीचे MH43Y4534 या नंबराचे हे लांब कंटेनर आशिल्ल्यान सगळो रस्तोच ब्लॉक जावन पडिल्ल्यान वाहन सवार आणि प्रवाशांची गैरसोय झाली. या घटनेच्या क्षणचित्राचो व्हिडिओ राजाराम गांवकर याने RD हेमी आमगेल्या कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाक हेजो व्हिडिओ धाडला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकांक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथो मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.